investment by Dr. Pramod Sawant, Babu Asgaonkar and the chairman. Investment in the interest of Kankonkar. We should not bring politics here. Only interest of Kankonkara lagun हे पैसे जेन्ना दिले आमकां सरकारान आयज येदो व्हडलो हो भाग आमकां आयज पळोवपाक मेळलो. चोपेपणे असलो टॉयलेट आख्या काणकोणांत कोणागेरूच ना, खंयच ना. सो हांव शाबासकी दिता आमच्या चीफ मिनिस्टराक, बाबू आसगांवकाराक, चॅरमॅनाक. दुसरें, आमी सगल्यांक सांगलेलें, कोणाक सांगनासतना रावना, पूण कांय मिसअंडरस्टँडींग जालें म्हूण एक प्रेसाचेर बाबा एक इन्विटेशन कार्ड येयलें म्हूण. इट इज नॉट अ कार्ड, इट इज जस्ट अ पेपर. It is not invitation card. Again I am saying, it is just a paper which had come on the WhatsApp. त्या इश्यूवाचेर आमचे रुलींग कावन्सिलर्सान मिटींग घेतली, प्रेस घेतले आनी नाका जाल्यार खोबरो उलयलो. आय एम नॉट कन्सर्न अबाउट. बट कितें इंट्रस्ट आहलो? इंट्रस्ट आहलो बाबा ह्या गांवांत येदो व्हडलें डेव्हलपमेंट जाता, ह्या गांवांत एक बाबा उदरगत जाता, ह्या गांवांत लोकांनी जे इतले त्रास भोगले फाटलीं अडेज वर्सां, शॉर्टेज ऑफ टुरिस्ट हियर. सेकंडली आतां जेन्ना हिंगा लोक येवंक लागले, टॉयलेट ना, लोक बेजारलो, टुरिस्ट बेजारले, हिंगाचे यूथ सगळे एकठांय जाले, इजर बाब ओपन कर जाता तितले बेगीन. सो आय जस्ट रिक्वेस्टेड द डिपार्टमेंट टू ओपन इट विथ ऑल द फॉर्मेलिटी. सो समवेअर कोणी हांव चुकलो जायत, ऑफिसर चुकलो जायत. सो दॅट डजंट मीन वी शूड नॉट पार्टिसिपेट इन दीस कायंड ऑफ ओकेजन्स. हे ओकेजन तुजे फायद्याक म्हाज्या फायद्याक न्हू, इट इज फॉर द काणकोणकार. सो हांव हें सांगून हांव मागता की बाबा तरी आसतना आमच्या ऑपोजिशन आमचे रुलींग कावन्सिलर, ते रुलींग कावन्सिलर म्हणटा आपणाकूच, हांव जाल्यार आमी केन्ना सतमानना रुलींग ऑपोजिशन म्हणून. आमी लोकांनी आमकां निवडून दिले ते एक ग्रूप, काणकोणकारांचो ग्रूप, काणकोणां बरें करपाक. टोटल पालोलेकार आयज जे आमकां कॉपरेशन दिलां तांकां हांव मुद्दम करून सगल्यांक चडांत चड देव बरें कर म्हणटा की पालोलकारांक गमलें की ही नेसेसिटी म्हण. हे सगळे शेक ओनर्स, स्मॉल बिजनेस वाले सगळ्यांक खबर आसा की हेचेर चल्लां तें पॉलिटिक्स. आमकां पॉलिटिक्स नाका. कोणी जिखूं, कोणी हारूं, कोणी वयर सरो, आमकां कांयच ना. पूण आमकां जाय उदरगत ह्या काणकोणपाकाची. देव बरें करूं. ना जाल्यार आमचे बरोबर येतनारी आमची खंय तरी लेडीज जी आसतात ती म्हणटली आमी थंय वचचे नाका, कारण ज्यो फेसिलिटीज आमकां जाय थंयच्यो ना. आज खरें म्हणजे whatever it is, being a chairman of GTDC, it's my duty. It gives me great pleasure to welcome not only you people, all my councillor, including chairperson of the council. पण तांच्यांनी ल्हान धरले की ही फॅसिलिटी ह्या बिचाराक जाय. म्हाका दिसता 2019 आमी फावंडेशन स्टोन करतो, तुमी तेका विटनेस आसा. आनी ओन्ली डिले जाल्लो ओन्ली बिकॉज ऑफ द कोविड-19. ज्या पद्दतीन ह्या संकट जगाचेर, देशाचेर, ह्या गोंयचेर येयले ताचे खातीर डिले जालो. म्हणजे ते पूण जेन्ना हो प्रोग्राम GTDC आनी टुरिजम डिपार्टमेंट करता तेन्ना तांकां इंटिमेशन ना म्हणटा ते एक जालें. दुसरें तांकां इन्विटेशन ना. ऑफिशियली इन्वायट थंय करूंक जाय. वॉर्ड कावन्सिलर आसता, चेअरपर्सन आसा हिंगाचो. On that I will reply. I have told chairperson in front of all the councillors to have a witness. Now you listen to me. In front of press people and some people were there, I invited chairperson saying 17 there's a function of inauguration. At that time, Simon said, "Are is that town planning license given and kiti given?" I mean that you don't worry. That is government to government will settle. पावळे दर्या वेळेवेल्या ह्या टॉयलेट ब्लॉक इनॉग्रेशना लागून काणकोणचें वातावरण गेले 2 दीस बरें तापलां. सत्ताधारी पॅनल जे आशिल्लें BJPचें काणकोण पालिकेचें तें म्हणटा ह्या हितून भितर आपणाक विश्वासाक घेवना म्हणून तेणी पत्रकार परिशद घेवन भाजपा सरकारा कडल्यान तशेंच आमदारा कडल्यान तेंको कांयच विश्वासाक घेवना म्हणून तेणी भाजपाचो तेंको काडपाक चिंतला आनी इंडिपेंडंट पॅनल जाहीर करपाक चिंतला. हे आमी आमदारा जेन्ना विचारलें, आमदार म्हणटा हें केवळ एक मिसअंडरस्टँडींग, सगळ्यो गोश्टी कायद्याक धरून जाल्यात. शेवट आज GTDCचे चेअरमॅन दयानंद सोपटे हाणें हे टॉयलेट ब्लॉकाचें इनॉग्रेशन केलें. पूण ह्या 7 जे सत्ताधारी पॅनलाचे जे नगरसेवक आशिल्ले तेणी मात ह्या इनॉग्रेशनाचेर बहिष्कार घातलो. RDXGOA खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोरकार.